ताळो उब्रानेया बापा उदागात्म्या गायो करुनेया देवा मोगा गाया देवा मुतोरायगु जीवित बापाक भेटो सगळी एकठांय जाया देवा मोगा गाया. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो, आज सेवाधर्मीक उगडास समरण भाग्योन जोआन बातिस्ताचे शीस कापणे, ताचे मार्तीरपण, ताचे कोश्ट मरण. जोआन बातिस्त स्वता निती खातीर आपलो ताळो उखलतालो, वायट आसा ताचेर निशेध मारतालो. हेरोद अंतिपास आपले बाबा फिलिपाचे बायलेक घेवन आसा, हें ताचें कर्तूब सारकें न्हय म्हूण तो ताचे तोंडार मारतालो आनीक ताणें मोदचें पडलें. ही हॅड टू पे अ प्रायस to fight against justice, to bring about moral order. जोआन बातिस्त मरूंक तयार जाता. एका डान्साचो इनाम, the price of a dance, जोआन बातिस्ताचें मार्तीरपण. डान्स करतलें चेडूं हेरोदियासाची धूव सालोमे जोआन बातिस्ताचें शीस एका ताटार घालून आपल्याक दी म्हूण मागता आनी हेरोद अंतिपास भिवकुडो आपणें दिल्लें उतर मोडूंक सोदिना आनी एका भाग्यवंत मनशाचो प्रभाद्याचो जीव काडटा. बाबा भयणीनो, आज हे मिसा समोर मानवांट घेवन भाग्यवंत जोआन बातिस्ताच्या मार्तीरपणाचो उगडास करता आसतना आमी स्वता वाटेन निती वाटेन जियोंक, वायटाचेर आमचो ताळो उखलून निशेध मारूंक आमकां एक एकल्याक सुरती आज हे मिसांत मागुया. आज सांजे 7:30 ती 8:30 आमची तरणाटी पवित्र वरांत वांटो घेतली. सगळ्यां बरोबर आमी तातूंत वांटो घेवया. जाता तितल्या न्हूच गोंयच्या, भारताच्या आख्या संवसाराक चिंपडलेल्या तरणाट्यांक हो संदेश पावोवंक मागुया. जेजू आमचे बरोबर आसा, आमी कोणाक भियेना. तो आमचे सांगताक वावुरता जाल्यार आमी स्वता निटीन प्रमाणीकपणान जियोंक आनी भोव करून आमचे तरणाटी हे संवसाराच्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आपलो ताळो उखलूंक तांकांय गोठाय हे मिसांतल्यान मागुया. आनी हे पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवान एकामेका लागीं आमचे पातकांचे मोक्षणी मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एबा सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं
सगळी आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. Somiaka kutko, somiaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko, somiaka kutko, somiaka kutko. प्रार्थुया. आज आपलो वाडदीस समोर अमतेल्या बसत लग्नाचो दीस पाळटल्या बसत मागुया. मरून गेल्ले आमचे भाव बिणांक देवान आपली काकुतीन सासणाचे विसवान घेवंक मागुया. मागुया जायतो आमचो लोक पिडींत आसा. ही कोरोना व्हायरस पिडा वाडत आसा. 24 वरांमध्ये आमच्या भारतांत 70,007 लोकांक ही पिडा मेळ्ळ्या. हे पिडींतली राखपूण मागुया. आज आमी वालंकिनी सायबीण मोज साहेब मांचे नोवेनाक सुरवात दिता. आज माडी फ्लॅग होइस्टिंग मागुया. मारीचे मजतीन हे पेस पिडींतली आमी मेकळी जावंक. जायती आमी भिरांतींची येता. मागुया आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण. पिडींत आसलेल्यांक वेगवेग भलायकी. जायती आमची गांवची भाव भयणां हे पिडेक भर पडल्यांत. तांचे खातीर मागुया. देवा आमचे बापा, तुजे कुशे प्रमाणे स्नान दातार बागेवन जुवांव जल्मान तशें मरणान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो. जशें स्वताक आनी नितीक गवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो, तशें आमी तुजे शिकवणे खातीर झुजूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या दिरान आमकां बोर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हाका हे परी उलयलो, तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फरमायलां तें सगळें तांकां कळीत कर. तांचे उजीर कांपू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. हांव तुका आज एक गोठ शार, एक लोखंडी खांबो, एक कांश्याची वणत करतलो. कारण ह्या सगळ्या देशाक, जुदाच्या राजांक आनी कुरांक, याज्ञिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. ती सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजेर जैत व्हरची नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसा. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतोरें. देवाचे उडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण परगडटलें. म्हणुया, म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण परगडटलें. तुका शेरोणां येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय. म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक. म्हजें तारण कर. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा. म्हाका आस्रो दी
म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. सोबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण पुरगुट्टलें. दोनया, तूं एकलो म्हजो बोरमासो. म्हजे तोडणे पिरायेतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. चोल मातावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जोबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण पुरगुट्टलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या उर्जुऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जोबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेपण पुरगुट्टलें. उद्गार. Sorvespora Zoisur, Sorvespora Zoisur, Sorvespora Zoisur, Sorvespora Zoisur. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. Sorvespora Zoisur, Sorvespora Zoisur, Sorvespora Zoisur, Sorvespora Zoisur. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. हेरोदियस नांवाचे आपल्या भावाचे फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केली देखून तेच हेरोदीन मुनीस धाडून जुवांक धरलो आनी कोदये सांकुडेनी बांदून बोंदकोणीन घातलो. कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें धरलाय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदेसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मेवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुवांवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तोरी कोशे मनान ताका कान दितालो. बोरी एक संदी सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुरवांक, सभावाद्यांक आनी गालिल्याच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें आनी तेच हेरोदियासाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगात्यांक जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेवडाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो, म्हजे राजवड्डेचें ओद जाल्यार लेगून. ताणें भितर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नानदाता जोवाचें शिस्त माग. वेगी वेगी भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नानदाता जोवाचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिलेलें म्हाका जाय. आनी राजा दुखी बरी जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावणेच्या विडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खोशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोंदकोणींतल्यान ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें
आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणें ती एके सोमादींत निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, फोटिंगपण सोडुया, स्वताचें जिवीत जिवुया. आयज पवित्र सभा स्नान दाता जुवांचे कोश्ट मरण समोर उबता. स्नान दाता जुवांव सोत तें उलयलो, सोत तें चलता भोंवताना जियेलो आनी स्वता खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. आयज तुमकां सगल्यांक एक प्रश्न आसा. हांव आनी तूं सोत उलोवपी वो फोट उलोवन दुसऱ्यांक बुलोवपी? हांव आनी तूं सोत उलोवपी वो फोटिंगपण उलोवन दुसऱ्यांक बुलोवपी? आयच्या दिसांनी आमी टीव्हीचेर न्यूजाचेर नदर मारली जाल्यार वो न्यूज पेपर वाचले जाल्यार आमी अशें उद्गारता, आमचो गव्हर्मेंट जाय तो यू टर्न मारता. आमी आमच्या जिवितांत जाय ते यू टर्न मारतात. यू टर्न मारप म्हणल्यार फोटिंगपणान जियोप. जी फोट आसा तें सोत म्हणून दाखोवप. आयचीं दोनूय वाचपां आमकां स्वताचें जिवीत जिवंक आमकां उलो करता. पयल्या वाचपांत भिवू नाका, सोत तें उलय, हांव तुज्या सांगाता आसा असो देव आमकां आस्वासन दिता. जाल्यार शिव वर्तमानांत जुआं बातिस्त सोत तें उलयता, हेरोदीचें पातोक ताच्या तोंडार मारता आनी हें सोत लिपोवन दवरूंक हेरोद जुआंवांक जिवेशी मारता. आमच्या जिवितांत आमी नदर मारुया. हांव आनी तूं कोण? सोत उलोवपी वो फोटिंगपण उलोवन दुसऱ्यांक बुलोवपी? पयले सुवातेर जुआं बातिस्त ह्या जिवितांत तो सदांच सोत तें जियेलो. सोत तें आपणाच्या जिवितांत तो उलयलो आनी स्वता खातीर आपलो जीव दिलो. जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश त्रास येतात, आमच्या जिवितांत केन्नाच लॉस जाता, घोडे आमकां केन्ना लुकसाण जाता, तेन्ना आमी सोत उलयता काय? दुसरे सुवातेर हेरोद जो आपलें खोटें जिवीत जियेता, फोटिंगपणाचें जिवीत जियेता, आपणें पातोक लिपोवन दवरूंक तो जुआं बातिस्ताचो जीव घेता. जायते पावटी आमी स्वताक जिवेशी मारता. पूण जाणा जावया भावा भयणांनो, हेंच सोत आमकां सांबाळटलें आनी फोटिंगपण आमकां निसणटणांक आमकां पावयतलें. आनी तिसरे सुवातेर हेरोदियस जी आपल्या वायट जिवितांतल्यान आपले दुयेक वायट जिवीत वो फोटिंगपणान जीव शिकयता. आयज आमी आवय बापूय कशीं आमच्या भुरग्यांक फोटिंगपण करूंक आमी आमचो आदार दिता काय? आयज आमकांच एक प्रश्न करुया. आयज हांव आनी तूं कोण? जुआं बातिस्त जो सदांच सोत उलयलो, हेरोदियस आपलें फोटिंगपण लिपोवंक ताणें पातोक लिपोवन दवरूंक ताणें जुआं बातिस्ताचो जीव घेतलो. वो हेरोदियस जाणें आपल्या जिविताची वायट देख आपल्या दुवेक दिली. आयच्या दिसा फोटिंगपण सोडून स्वताचें जिवीत जिवंक आल्तारार येतल्या जेजूची कृपा आमकां सगल्यांक मानून घेवया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया. तुकाच बापा, C38 पान 40 C38 पेज 44. तुकाच बापा सोर
मोचे भितारुगा येगारे तुकाच वोतां सोर मोचे तुझे से कोरकाशेले मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर आगा कोशे तुझो मोयबो पोरगोट करू शिकोबोर सगळ्यांक दिवूं तुकाच बापा सोर मोचे भितारुगा येगारे तुकाच वोतां सोर मोचे तुझे से कोरकाशेले भयणी भावनो हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो मूळ मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या एके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, ओरोण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मारूग जिवावान लोकांक शिकयलो आनी विरादिरान आपलो जीव दिवन तोच मारूग रोगतान खुणायलो. आमी तुका भेटूंक आयल्या ते तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुवांचें रोगत तुजे दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बोल दी म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मांयच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातार जुवांक तुवें संस्कार लोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सगळ्या मनशां परस व्हडतो मान ताका फाव केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सरवंडाराक जल्मुच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयचे कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटले मेंढ्याक आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सर्गीच्या जिविताचें जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांतले गूण उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगती पृथ्वेर तुका वाखाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें वखसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिरतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बापां बरीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत धोरण जाता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्फ काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमेन. बांबडीनो जोआन बातिस्त स्वता खातीर नेती खातीर जियेलो आनी आपल्या रोगतान ताणें स्वताक निती गोवाय दिली. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत फटींगपणाचेर आड झुजूंक वायट चलता तेन्ना आमचो ताळो उखलूंक आनी समाज आमच्या आसण्यान नवो करूंक जेजू आमकां एक एकल्याक पाठयता. आमी ताचे गोवाय. वी आर हीज विटनेसीस ऑफ हीज ट्रूथ, ऑफ हीज जस्टीस, of his love in the world. आयज जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणून बापाक उलो मारतना आमकांय जोआन बातिस्ता भाशेन दिरादीक कर, जोआन बातिस्ता भाशेन बोडवून कर म्हूण मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सुराखेंतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनांक. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिवया.
देवाचे देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे संसाराचे पाप काटिले आमची आमची काकूत कोर. काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. देवाची शैली संसाराचे पाप कटत. जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतले आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. मोगा वांटप D30 पान 60 आणि 4 D32 पेज 64. देवावुतो मोगा बेदा देवावुडो ओडून वांटा तशेंच आमकां फावो जाली एरुदेडी वांटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता कोरी बाबूल सोगली जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता कोरी बाबूल सोगली. Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis, that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen their afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities, that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles we cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. 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 प्रार्थना.
भोव मोगाल बापा, भाग्योन जिवान सर्गीच्या जिविताक जल्म मोल्लो तो दीस समरंभून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सुरवंडराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. हे सुरवंडराक भावार्थान दिसान दीस अदीक ओळखूंक, ताचे जिवान दिसान दीस अदीक जियोंक आनी मरोपर्यंत ताका गोय दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. भयणी भावांनो आनी तरणाट्यांनो, आज सांजे 7:30 ते 8:30 आमचे इगोर्जेन, ताळगांवचे इगोर्जेन एडोरेशन आसतलें. भोव करून तरणाट्यांक भेटयलेलें. आय एम विथ यू, डू नॉट बी अफ्रेड. हांव आसा तुमच्या सांगताक. तूं निराशी जालाय, तूं भियेलाय, तूं आकांतलाय, तूं दुबावलाय, म्हजेशी ये, म्हजेशी बोस, म्हजे लागीं शीक. जेजू आयज आमकां एक एकल्याक आपयता. आज सगळीं आमी 7:30 ते 8:30 ह्या पवित्र वरांत वांटो घेवया. हे पवित्र वर एकदम गरजेचें. आनी अशेंच जावं टॅलिव्हिजना उदेशी, जावं युट्यूबा उदेशी, जावं फेसबुकांतल्यान ह्या होली आवरांत आमी वांटो घेवया. सगळीं एकूच फामील कशी आमी ह्या मागण्यांत वांटो घेवया. आमचे ताळगांवचे तरणाट्यांनी तयारी केल्या बरे भाशेन हें पवित्र वर करूंक. मागता सगळ्यां लागीं आमी हे 7:30 ते 8:30 हांगाच न्हय, आख्खो संवसारभर तरणाटी जंय जंय रेदेमतोरीस पाद्री आपल्या तरणाट्यां बरोबर वावुरतात, थंय थंय ताचें दाखोवप जातलें. जावं फिलिपिन्स, जावं सिंगापूर, आनीक अमेरिका, तशेंच कॅनडा ह्या वाठारांनी पुरान ताची दाखोवणी जातली. जाता तितल्यांनी आमी तातूंत वांटो घेवंक वावरुया. फाल्यांच्यान आमी वेलांकिनी साहेबांची परबेक तयारी करता. आज माडी, फाल्यां पयलो दीस नोवेनांचो. हे नोवेनांत जावं आमच्या घरांत आमी तेस करुया. नोवेनाचें मागणें हांचे लागीं आसा, म्हणुया आनी मागुया भलायकेचे साहेबीमाय लागीं आमकां सगल्यांक भलायकेन दवर. आमचे वेली पेस्त पयस कर. लाखांनी लोक वेलांकिनी एकठांय जातालो वर्साच्या वर्सा, पूण ह्या वर्साक थंय कोणूच आसचो ना. आमी मागुया माय मारी लागीं तिची विनवती आमची काकूत करूंक देवान आनी आमकां हे पिडींतली राखूंक. वेगोवेग फावो तसलें वखद हे पिडेक मेळोंक. इतलो लाखांनी लोक मेला, तांच्या गोच्च्यांक बुजवण फावो जावं आनी जीं पिडेंत आसात तांकां वेगोवेग भलायकी मेळूंक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. फोटिंगपण सोडून स्वताचें जिवीत जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावया पवित्र बेट मिसाची F17 पान 9 आनी 3, F17 पेज 93. पवित्र बेट मिसाची चाली गोबार सोर्गीचे सुख देवले आमच्या कारजार दुनिया हारगा आमची तुका सोबार केलोय बळवो मोला व्हडलो उपकार करून आमची कारजां तुजे आगार तुय भेटोंक तुका सगळो आमचो भाव आमचे